खोला काबदेराम स्कुलांतल्या भुरग्यांक वीक बादा जावन 24 वरां जाली। पुलिसांची कांयच जागमाग ना आनी एफडीए हालचाल करना। एफडीएक विचारल्यार ते सांगतात पुलिसांनी खंय शेनवारा जेवणाची सॅम्पलां घेतल्यात, तांकां आज मेळटली। काबदेरामच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक विचारल्यार ती सांगतात तांकां खंय शिक्षण खात्यान स्कुलाक खाण जेवण चालूच दवरूंक सांगला। मिड डे मिलान पाल पडिल्ल्यान 6 भुरग्यांक शेनवारा बाळे भलायकी केंद्रांत घाल्ली। आयतारा तांकां घरा धाडली। स्कुलांनी मदले सुटयेच्या खाणा जेवणात पाली पडपाच्यो थांबनात आनी भुरग्यांची हागोकूय बंद जायना। मिड डे मिलांतल्यान विशबाधा जाली की पुलीस आनी एफडीए जेवणाची सॅम्पलां घेवन वतात आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे थोडे दीस दोळ्यांत उदक लावन परतो आपलो नित्याचो कारबार सुरू। काबदेरामचे केसीचें हेंच चल्लां। 24 वरां जालीं एफडीए कडेन अजून विशबाधा जाल्ल्या जेवणाची सॅम्पलां पाविल्लीं नात। पुलीस खंय ती सोमारा धाडटले। प्रुडंटान ते मिड डे मील दिवपी सुरभी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक विचारलें। कुंकळ्ळे पुलिसांनी हे ग्रुपा आड कागाळ घाल्या। इतली मोठी गजाल घडली पूण अजून मेरेन कारवाय कांयच ना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रांदचे कुडीची पळोवणी केली। प्रुडंटान सुरभी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक नेमकें कितें जालें काय म्हूण विचारलें बी, पूण तांचे कडेन जाप ना। कांयच सांगू शकनात कित्याक कांयच खबर ना। आमी इतली केअरफुली करतात पूण कांयच सांगू शकना कशें घडलें आनी कितें म्हणून। गजाल इतल्याचेर सोंपना। तांणी सांगलें तें आयकल्यार आनीक शॉक जावपाचो। अनिल पवारान कितें सांगलें काय म्हणटा पवार सर आमच्या मुखार दिसलो ना न्ही, सद्या मेळना आमकां। राती फोनार सांगितलें न्ही खावपाक करून दिल्या आतां अशें म्हणून। परती सुरू कर म्हणून सांगलें तुमकां? बंद करूं नाका म्हणून सांगलें, सुरू कर म्हणून सांगलें। सो तुमी फाल्यांच्यान परती सुरू करतले? सरकारान हे गजालीची बेगोबेग दखल घेवन कितें तरी करचें म्हूण भुरग्यांचे आवय बापूय मागतात। अशीं भुरग्यां मागीर हॉस्पिटलांत हाडची पडटा, ते कोण तरी गव्हर्मेंटान तेंचें एक्शन घेवपाक जाय। तांकां चेक करपाचें जावं ना जाल्यार तांकां कितें बंद करपाचें जावं ना कितें तरी बरें खावपाक दिवपाचें। गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय। तें कितें तरी हें करपाक जाय, व्यवस्था करपाक जाय बरोबर। कित्याक अशें जालें जाल्यार मागीर भुरग्यांची वाट लागता न्हू। मिड डे मील खावन विशबाधा जाल्ल्या भुरग्यांक बाळी हॉस्पिटलांत घाल्ली। 24 वरां दवरल्या उपरांत तांकां आयतारा दनपारां डिस्चार्ज दिलो। Today at around 1 o'clock, all the 6 children were discharged. Everybody has improved with the treatment they received at PHC. So right now during hospital stay, they were absolutely fine. No incidences of or occurrences of vomiting or abdominal pain or loose motions occurred to them. So today afternoon at around 1 o'clock, we discharged all the 6 kids and they are absolutely fine. मिड डे मिलाच्या ह्या विशबाधा प्रकरणाचो तपास चल्ला तो पयल्यार कोणूच सारको सिरियस दिसना। शाळा, शिक्षण खातें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफडीए आनी पुलिसूय सगळें सुशेगाद चल्लां। कारवाय कोण, कशी, केन्ना करतलो हाचेर पालकांकूय कांयच खबर ना। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक विचारपी कोण आसा काय ना। काबदेराम सावन प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। मडगांवां कदंब बस स्टँडा लागसार पार्किंगाची कांयच वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक रस्त्यारच पार्किंग करतात। ताका लागून माडेल वाठारांत यो वच करतल्यांक बरेच त्रास जातात। लुझोफोनिया गेम्सा पुरती सरकारान पार्किंगाची वेवस्था केल्ली, नित्याकूय तशीच दवरची म्हूण माडेलांतले लोक मागतात। मडगांव कदंब बस स्टँडा लागसार पार्किंगाची वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक सुवात मेळटा थंय पार्किंग करतात। लोक पार्किंग करताले थंय पावसाचें उदक भरता, त्या खातीर लोक माडेल वचपाच्या रस्त्याचेरूच पार्किंग करतात। हाका लागून माडेलांत वचपी लोकांक खूब त्रास जातात। हिंगा रस्त्यार वतात लोक मोटरसायकल आनी आतां आमी भितर बी वयता जाल्यार आमकां रावपा पडटा। आमगे गाडी बी सुटनाय, 2 गाडी येयले जाल्यार आमगे सुटनाय, रस्त्यार वतात। ते म्युन्सिपाल्टीन जाता तितून बेगीन हें पार्किंग हें करपा जाय, रेडी करून दिवपा जाय। आतां उदक बी सगळें पावस आसता, बेगीन रेडी करून दिवपाचें पावस दिसता पयलीं। सगळो रॅप जालो आसा आनी हिंगा 4 व्हिलर पार्किंग म्हणून 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर एकू कडेन करताय पार्किंग। आनी त्या सायडीन देखून फूल जाता पार्किंग आनी ह्या सायडीन देखून फूल जाता। तरी तांणी ह्या सायडीन डेव्हलपमेंट म्हूण केला, 4 व्हिलर म्हूण केला तांणी, पूण ह्या सायडीन 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर एकूच सायडीन लायताय ते। मडगांव बस स्टँडा लागसार पे पार्किंग करून मडगांव पालिकेन पार्किंगाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी सुचोवणी लेझली फालेरून केल्या। Everybody enjoys the benefit of parking their vehicles. Even if they make it a pay parking, nobody minds it, provided the facilities are there. So what are the problems faced by you all every day? See, during the monsoons, the water gets collected down here. It's very difficult for us to find a place at times. Sometimes we have to park our bikes in such haphazard manner that other person may find it difficult to remove his bike. मडगांवच्यान सावयो डायस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसो।